रिगार्डिंग एक सेक्रेटरीचे जे ट्रान्सफर जालें त्यांचे कितें डिमांड आशिल्लें ना तेंचे कितें डिमांड आहा तें म्हाका खबर ना. सेक्रेटरी ट्रान्सफर एज एन मिनिस्टरान केल्लो. हय कित्याक केल्लो म्हणजे पळय एक इन्फॉर्मेशन हांवें म्हज्या ऑफिसाक ताका घेवन आपयल्लो आनी ते इन्फॉर्मेशन रातचे 8 जायसर ताका रावलो. कसली ड्युटी आसली न्हू मातशें ते म्हाका इन्फॉर्मेशन. अरे सेक्रेटरी अरे मॅटर कितें आसूं मॅटर कांय ना. मॅटर लोक बरे मॅटर आमचे इश्यन घेवन येता वायटूय मॅटर आमचे इश्यन घेवन येता कसली सगळी मॅटरां घेवन येता. हेचो अर्थ कितें बरें कितें वायट कितें हें करपाची गरज ना. मागीर फुड्यान येयल्या नंतर म्हाजें काम न्हू. अरे बाबा थंयचो लोक कन्सर्न जो सेक्रेटरी आहा हेजो पंचायतीन कोणाक सांगतलो. पंचायतीन मॅटर आहा हें कोणाक सांगप हांवें. जाल्यार सेक्रेटरी कडेन म्हाका इन्फॉर्मेशन घेवचें पडलें. तेणें म्हाका आतां सांगूंक जाय न्हू बाबा अशें मॅटर हांवें सारकें ना. पूण तो जरी येयला आपयल्यारूच येयना. कांसावलेसून हांगा येवपाक कितको टायम लागता. अर्दें वर खूब न्हू 30 मिनटां. 30 मिनटां कांसावलेसून हांगा येवपाक 30 मिनटां पुरो गो हांव हेची तेंच इन्फॉर्मेशन हें बाबा कितें प्रॉब्लेम इचरोवपाक डायरेक्टर आनी हांव 8 जायसर बसले ताका. सब्जेक्ट म्हटल्या नंतर इतल्यो कंप्लेनी येता आनी सगळ्यो कंप्लेनी आसता पळय न्हू ह्यो इलिगल कन्स्ट्रक्शनाच्या संदर्भान आसता. कमीत ते गोंयभरांतसून 10-15 पेपर तरी आसता. प्रत्येक मनीस प्रत्येक नागरीक कंप्लेन धाडटा. तर गांवांत कितें चलता किंवा आपल्या शेजाऱ्यान कितें चलता किंवा आपले खंय हें इंजस्टीस जाला किंवा तुवें पंचायतीन एक्शन घेवंक ना कोणी ओव्हरलूक केला अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो इतक्यो कंप्लेनी वचता. हांव सगळ्यो पंचायती ते कंप्लेनी सायन मारता आनी डायरेक्टर पंचायताक धाडटा. एकदां कशें जाता की अशा पद्दतीची एक कंप्लेन आहा पळय ही कंप्लेन ताका केला फक्त तेणेन मिनिस्टराचें हें ताका जें इन्फॉर्मेशन हांव मागतालो तें म्हाका दिवपाक तेणेन म्हाका 5 वरां बसयलो म्हणून तें करूंक जायनासलें. कारण तेचें कर्तव्य आसलें म्हाका इमिडिएट सांगूंक जाय कितें बरें कितें वायट तें.